गिरीश बाब तुमकां हांव प्रश्न तोच परत करता की कशें आसा तुमी म्हणलां 26 जागे BJP म्हणटा 22-26 जागे मेळटले पूण एज ए पत्रकार एज ए राजकीय ह्या परिस्थितीचो आढावा घेवपी एक तटस्थ ऑब्झर्वर म्हणून येता म्हजे नदरेन तुमकां 16 ते 18 जागा मेळूं शकतात अशे वेळार तुमकां दुसऱ्या पक्षाची मदत घेवची पडटली अपक्षाची घेवची पडटली घडये अपक्षाक मदत घेवपाक तुमकां राज्यपाल मनाय करूं शकता अशे वेळार तुमकां एक स्थिर सरकार दिवपा खातीर तुमचेर बंधन येतलें खंयचे तरी एका ल्हान पक्षाचें जाचे कडेन तुमी युती करूं ना तांची मदत घेवपाची अशे वेळार तुमी तुमच्या तत्वा कडेन किंवा तुमचो जाहीरनामो तुमी म्हणटात ताजे कडेन तडजोड करची पडटली म्हजो प्रश्न आसता तो आमकां पूर्ण विश्वास आसा की आमकां पूर्ण भोवमतान काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाचो सरकार सत्तेर येतलो पूण आमकां सत्तेची जे एरोगन्स आनी मस्ती ही पयले दिसा साकून आसपाक जायना ह्या भुमिके कडेन हांव आसा आनी त्या खातीर हो सरकार हो गोंयचो सरकार गोंयच्या लोकांचो सरकार गोंयकारांचो सरकार हो लोकांक मॅसेज वचपाक जाय आनी त्या खातीर आमी जरी आमचे कडेन 21+ आमदार आसतले तरी आसतना आमी BJP सोडून सगळे पक्षांक घेवन हो सरकार चलोवपाक सोदतात म्हणजे आमी एक लोकांक मॅसेज दिवपाक सोदता कारण जे आमदार इलेक्ट जाल्ले आसतले आमचे आसतले बाकीचे आसतले ते लोकांनी वोट केल्ले आसा कारण लोकांनी कोणाक वोट केला BJP नाका म्हणून वोट केला तेन्ना ही जी सरकार आसतलो तो सरकार हो गोंयकारांचो आसतलो आनी गोंयकारांचो सरकार आसतलो जाल्यार गोंयकारांनी ज्या आमदाराक BJP विरुद्ध वोट केला तो ह्या सरकाराक आसता